कडल्यान जे लिखीत स्वरूपान जे कितें आमचे मागणे आशिल्ले ते सगळे आमी सरकार पर्यंत पावयले आणि आमच्यान तातूंत एकूच मागणी आशिल्ली की ज्या मोपा एअरपोर्टाचेर आमच्या लोकांनी कवडी मोलाच्या भावान जमनी दिल्या त्या लोकांक टॅक्सीच्या रुपान कितें तरी एक धंदो करचो ही आमची एक मागणी आशिल्ली आणि ती मागणी करता आसतना आमी अशें खंयच म्हणूंक ना की आमचे जे फक्त लँड लुजर आहा तांकांच परमिटां मेळची किंवा तांकांच टॅक्सी मेळची म्हणून आमी सगळ्या गोंयकारांक लागून पेडणेकारांक लागून झगडटाले फक्त आमी तातूंत एकूच आमची मागणी आशिल्ली की तातूंतल्या तातूंत जे लँड होल्डर आहा लँड लुजर आसा आनी जे इफेक्टीव 5 पंचायती आहा त्या लोकांक टॅक्सीच्या हातूंत थोडें प्राधान्य दिवचें म्हणून तर ह्याच्या फाटल्यान आमी कितलीशींच निदर्शनां केलीं कितलेशेच मागणे गव्हर्मेंटा कडेन पावयले अजून पर्यंत आमकां सरकारान फक्त आश्वासनां दिलीं आनी प्रत्यक्षान अजून पर्यंत येलो ब्लॅक किंवा जो ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर मोपा एअरपोर्टाचेर नोटिफाय जावंक जाय आशिल्लो तो अजून पर्यंत नोटिफाय करपाक गव्हर्मेंटाक सपशेल अपयश आयलां अशें म्हाका म्हणपाचें आसा म्हणून सरकाराचें लक्ष वेधपाक लागून आमी परत 1 तारखेच्यान आमी इनडेफिनेट संपाचेर वतले अशी नोटीसूय दिल्या आनी तो संप आज 1 तारखेच्यान आमी आज सुरू करता आमी कसल्याही प्रकारचो कायदो हातीन घेनासतना आमी लोकशाही मार्गान आमची मागणी फुडें व्हरपाक लागून सगळे तरेचे प्रयत्न केले जर गव्हर्मेंटाक दिसता की आमी कायदो हातीन घेवपाक जावो जाल्यार आमचे सगळे टॅक्सीकार भाव कायदो हातीन घेवपाची सुद्धा तयारी आसा आणि तांचें म्हणणें अशें आसा की जर ह्या 2 दिसां भितर जर कांयच जर गव्हर्मेंटा कडल्यान पॉझिटिव्ह रिप्लाय येना जाल्यार आमी रस्तो बंद करपाची चक्का जाम बंद करपाची सुद्धा आमची तयारी आसा आणि तातूंत जर फाल्यां पोलिसांनी आमकां अरेस्ट पासून केले जाल्यार आमकां भितर व्हेल्या सो आमी तेजी पर्वा करचे ना आमदाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की आमदारान मातसो जागो जावचो आणि हे तुजे जे टॅक्सी भाव आसा तुज्या मतदारसंघातले जे लोक आसा तांकां खंय तरी येवन तुवें तेंको दिवचो किंवा तांकां एक खंय तरी सपोर्ट करचो किंवा तुवें येवन सांगपाचें की बाबा आपूण हारलो आपणा कडेन तुमचो आनी कांय जायना जेन्ना तुमचे मागणी तुमीच गव्हर्मेंटा कडेन पावयता आनी तुमीच करा म्हणून अशी हांव आमदारा कडेन मागणी करतां अजूनय वेळ गेल्लो ना आसा आमदारान हेचेर लक्ष घालचो की बाबा हो फाल्यां कावंटर जाल्या उपरांत मागीर सगळे जाण ताचें क्रेडीट घेवपाक सगळे जाण उबे रावतले तांणी क्रेडीट घेवपाक कोण उबे रावतले तांच्यांनी रावनी त्याच्या बद्दल आमचे कसल्याय तरेचे ऑब्जेक्शन ना पण कोणाच्या हातीन जावं कोणाच्या सपोर्टान हो एकदा टॅक्सी कावंटर ब्लू कॅब किंवा येलो कॅब हो बेगिनात बेगीन नोटिफाय करचो आणि आमचे जे टॅक्सीवाले भाव आसा ज्यांच्या ना म्हटल्यार आमी प्रत्येक फावटी जे प्रायवेट कावंटर आसा थंय वचून भीक मागता की माझी गाडी घे आणि ते आमकां ब्लॅकमेल करता तर हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां आयज आमचे जवळ जवळ 70 ते 80 गाडये घरा कडेन उबे केल्ले आसा परत हांव गव्हर्मेंटाक सांगता की तांच्यांनी इन्स्टॉलमेंट खंयच्यान भरपाचो जो बँकेचो हप्तो येतलो ती गाडी घरा कडेन दवरून तो हप्ते भरूंक शकना हाचेर गव्हर्मेंटान मातसो लक्ष दिवचो आणि जर झोपेन आसा गव्हर्मेंट जाल्यार जागो जावचो आणि हो स्टँड नोटिफाय जो करपाक जो मोपा एअरपोर्टाचेर येलो ब्लॅक किंवा ब्लू कॅब तो बेगिनात बेगीन करचो अशी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकारा कडेन मागणी करता आणि ताचेर सरकार लक्ष दितलो आणि बेगिनात बेगीन ही मागणी पूर्ण करतलो अशी अपेक्षा हांव गव्हर्मेंटा कडल्यान सरकारा कडल्यान करता मोपा एअरपोर्टाचेर अजूनय टुरिस्ट मोटर व्हेकल्स चलता आणि जेन्ना गव्हर्मेंटान एक एडवर्टायजमेंट दिल्ली की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर टुरिस्ट मोटर व्हेकल रजिस्टर करपा जाय म्हणून आणि मिस्टर तामणकारान ताका ऑब्जेक्शन हाडून दिल्लें की एक असोसिएशन फायट करता की टुरिस्ट मोटर व्हेकलाक कावंटर दिवपाचो म्हणून तेजेर हे आक्षेप घेवन तेंच्यांनी बंद केल्लें हे इतकें आसतना गव्हर्मेंट आणि स्पेशली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतसून हांगासर उबो रावन की तेन्ना ऑलवेज ते म्हणटाले की टॅक्सीकार माफिया म्हणून आयज हे आतां इतकी वर्सां प्रॅक्टीस करता म्हणूं येता आमी गव्हर्मेंटूय प्रॅक्टीस करता म्हणूं येता आनी गव्हर्मेंट चॅक करता कितें चल्लां तें आयज हांगासर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर टॅक्सी जायो कसल्यो टॅक्सी जायो टुरिस्ट मोटर व्हेकल न्हू तर नोटिफायड स्टँडाच्यो जायो तेन्ना ऑलवेज गव्हर्मेंट कितें करता की एक TTA जी म्हणून एक ऑथॉरिटी आसा असोसिएशन आहा ऑथॉरिटी आहा तेका यूज करता आनी सांगता की
गोंयान म्हणटा तो टॅक्सीकार सगळे माफिया म्हणटा आणि आयज हे हांगासर एअरपोर्टाचेर चलता कितें चलता हे आता गव्हर्नमेंटाक दिसना आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दिसना. ऑलवेज सांगता टीटीएजी खंय बरें काम करतले, सगळ्यांक आमकां टॅक्सीकारांक बरे गायड करतले खंय आणि टॅक्सीकार जे एअरपोर्टाचेर टुरिस्ट येता ताका खंय पयले हिट जातात टॅक्सीकार एम्बॅसिडर म्हणून सांगता. आयज हे हांगा कितें चलता पेडणेकारांनी ज्यो आता गाडयो घेतल्या तेंच्यांनी हे लोकांची पोटां भरपाक घेतल्या काउंटरकारांची ना. तांकां कोण समजयतलो हे समजोवपाक 4 म्हयने प्रॅक्टीस केली. प्रत्येक डेलिगेट्स गेले, कोण एक्टिव्हिस्ट गेले आणि सांगले अशें हे जावचें ना. हो लास्ट लोकशाहीच्या मार्गान जशे सरान सांगला तशें लोकशाहीच्या मार्गान सगळे रस्ते आमी दाखोवन दिल्या गव्हर्नमेंटाक की तेंच्यांनी येवन आमच्यान डिस्कस करून सांगपाचें बाबा हें जातलें काय ना जातलें. ऑफिशियली नोटिफाईड स्टँड हो दिवपाक जाय, ना जाल्यार सरान सांगला तशें हे सगळे जाण टॅक्सीकार रेडी आहा आणि गव्हर्नमेंटाक ऑन करता परत की हे कायदो हातीन घेवपाक सगळे टॅक्सीकार हांगासरले लोकलूय सपोर्ट करता. 4 म्हयने जाले हेका लागून आमी एक टॅक्सी स्टँड आमकां नोटिफाय करून दिवपाक जाय म्हणून आमी आयज सरकारा कडेन लढो करीत आहा की हांगा आयज आमी अशी आंदोलनां केली की आयज पसून पाशयास कडून हे केल्ले की धरणे आंदोलन उपोशण अशे तरेन केल्ली. पण आयज तेच्या उपरांत आमकां तेंच्यांनी की निवेदन दिवन आनी कितें अशें हें केलें की येवन समजायले, कलेक्टरान सांगलें की बाबा हो तुमकां स्टँड दिता म्हणून. आनी आयज 4 म्हयने जाले अजूनय दिवंक ना. तेन्ना आयच्यान जो आमी निर्णय घेतला तो आयज पसून जे आमी आंदोलन चालू करतले फाल्यांच्यान आमी आसा ते आमकां कायदो हातींत घेवचोच पडटलो. तेच्या बद्दल आनी मातय दुबाव ना. आयज सरकारान अजून पर्यंत घेवंक ना, हेचेर आमचे दखल घेवंक ना. तेका लागून आमकां रस्त्यार उतरल्या शिवाय आनी पर्याय ना आनी हे आमी फाल्यांच्यान काम करतले. तेच्या उपरांत जर नोटिफाय जायना जाल्यार सरकारान मागीर हेच्या फुडें कितेंय करूं आमकां भितर उडोवन भितर जायती कलमां लायली तरी आमी तेका आनी फाटीं सरचे ना.